classes from home. We don't get a proper network. Hence, we are not able to join our online classes. I am very happy and excited to get this facility for our school. I am very much sure that this will help all of us to connected with our studies. संस्था आसा आमची तितून सगळ्या पक्षाचे लोक आसा, काँग्रेसचे आसा, BJPचे आसा, MT पार्टी सगळे जण मानतात आमी राजकारण भायर वचून करपाचें. त्यामुळे आमी एक विचार केलो, त्या संस्थेच्या घटकांनी विचार केलो की बाबा आमकां जर सरकार दिना जाय, आमचो आमदारय दिना जाय जाल्यार जो कोण दिता ते घेवपाचें. जीत आरोलकर मोर्जे दिले, मांद्र्या दिले, हरमल दिले आनी तेणी प्रत्येक गांवांत डिक्लेअर केल्ले आसा बाबा कोणाक जाय जाल्यार आपूण त्या गांवांत दिता. बाकीच्या गांवांनी घेतले ना खबर ना, पूण आमच्या गांवांत घेवपाक आमकां गरज आसली. आमी सांगलें तुमी जर कितें दितात जाल्यार आमच्या संस्थेक तिची गरज आसा तुमी दियात. हांव तेंचे उपकार मानता की एका खेडे गांवांत आपल्या ल्हान गांवांत तेंच्यांनी फॅसिलिटीज दिल्यो. हांव तेंचे ह्या साठी उपकार मानता की ते सांगता की फुडेंय तुमकां जर कितें जर जाय ह्या साठी जाल्यार आपूण ते प्रोवायड करतले. हांव गव्हर्मेंटाकय सांगता आनी आमदाराकय सांगता ते जर कितें दितात जाय धाडून व्हडले आनी कितें पाहिजे जाल्यार आमी तेंचें स्वागत करता. त्यामुळे आज ह्या भुरग्यांक जीत आरोलकरा मार्फत तेच्या संस्थे मार्फत जे कितें मेळ्ळां ते कोणाक पर्सनल मेळूंक ना, कोणाच्या घरात हाडून दिवंक ना. हे अख्ख्या गांवाच्या भुरग्यांच्या उपयोगासाठी कल्याणासाठी जे दिल्ले आसा ते आमी आनंदान स्वीकृत करता. त्या बद्दल तेंचे आमी आभार मानता. कितें दिसता CM आयल्या उपरांत आनी कितें तुमचेर काय परिणाम जातलो काय कितें? पळय CM येवंक ना जाल्यार PM येवंक आमकां काय फरक पडना, कित्याक आमचें कार्य जें आहा तें बऱ्या पैकी चालू आहा आनी जे आमचे कार्यकर्ते आहात ते सद्या पोट तिडकीन काम ग्रावंड लेवलीचेर काम चालू आहा. सो कोणी कितले येयले जाल्यार काय फरक पडचो ना. जाल्यार इतलेच रिक्वेस्ट मातशे रस्ते आनी बाकीची डेव्हलपमेंटाची कामां जी बंद पडल्यात, अर्दी कुटी उरल्यात तेचेर मातसो लक्ष घालपाचो. आतां 5-4.5 वर्सां जालीं हॉस्पिटल आहा तुळ्याचें तें तशेंच पेंडींग आसा. इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर कांय काम जायना. आश्वासनां सगळ्यांनी येवन दिली. आतां तो येता जाल्यार तेणी कितें तरी तेचेर सोल्युशन काडपाचें. आनीक 6 म्हयने उरल्यात, 5 म्हयने उरल्यात, 6 म्हयने ना. सो ते कितले फास्ट आनी कितले करतले खबर ना. लोकांची जे कोविडा खातीर 2 वर्सां जे लोकल टॅक्सी कार जावं नाल्यार कोण शेक कार जावं ट्युरिस्ट सेक्टरान जो डेली सोर्स ऑफ इनकम जेचे आसलेले तेंचे 2 वर्सां सद्या घर चलना. तेंच्या फॅमिलीचे आनी भुरग्यांचे एज्युकेशनाचे त्रास जाल्ले आहा. तेंचेर ते सोल्युशन काडपाची गरज आहे. तांकां कितें तरी स्कीम काडपाची वा तांकां कितें तरी आतां चवथूय येता फेस्टिवल, सगळ्यान व्हडले गोंयचे सगळ्यान व्हडले फेस्टिवल हे. थंय तेंची परिस्थिती कशी आहा ती पळयात मातशें. तेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा. ना की हांगा येवन प्रचार करा, मतां घाला, फुडले फावट हे करतले आमी ते करतले. लास्ट टायम प्रॉमीस केले तेच आजून पर्यंत जावंक ना. ते आतां आनी कितें करतले. सो तेका लागून आमी ते कोण येता येवंक काय फरक पडना.